जिवीत तुका मेळटोयता देवा तूं आमचो तुका बसून वंदूक येता देवा तूं आमचो आशिल्लो जिवीत तुका मेळटोयता बापा पुता सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं माय मोगाचो युकाराचे मिसाच्या बलिदानान आज किरीत भाशेन देवाक दिन वाचून आपल्या जल्मा खातीर कियान वाज देवाक भेटयता किरीत भाशेन देवाचो आशिर्वाद ताचेर मागुया तशेंच आज तिसऱ्या वर्साचो उगडास कोता संपलेल्या कातारिना फेर्नांडीस देवान सासणाचो विसव दिवन सर्गींचें सूख फावो केल्या प्रमाण मागुया आमच्या ह्या गोंयच्या राज्या खातीर देवान आमकां अदीक सुरक्षीत सांबाळूंक राखूंक जायतो लोक बुट्टेंत आसा जायतो लोक आपल्या जिवितान कोश्टवता जायत्या लोकांची घरां नाच जाल्यान पाड जाल्यान देवान तांकां आसरो दिवून किरीत भाशेन मागुया तशेंच मागुया आमची बाबा भयणां वायनाडाक कोश्टवतात देवान तांकां आसरो दिवन तांच्या ह्या दुखांत किरीत भाशेन तांकां आसरो मेळूंक आनी बुजवण कशी तरी तांकां फावो जावं म्हूण तांचे खातीर मागुया बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं जेजू जावन आसा आमच्या जिविताचो उंडो दर दिसाक आमच्या जिवितान जेन्ना आमकां भूक लागता जेन्ना आमच्या जिवितान ओत्मीक वाड जायना तेन्ना जेजू म्हणटा जो कोण म्हजेशी येता आनी म्हजें उतर आयकता ताका भूक लागची ना म्हूण ताका ताण लागची ना दर दिसाक देवाचें उतर आमच्या जिविताचो मास करूंक देवाच्या उतरा प्रमाणे आमचें जिवीत मांडून हाडूंक आमकां सगळ्यांक कृपा आनी बळ मागून घेवया आनी बाबा भयणी पवित्र रितीन फावो ती पुरी वांटून घेवचे खातीर पयले सुवातेर आमी पातकी म्हूण ह्या वेळार थोडो वेळ आमी उगी रावया आमचे हात जोडुया आनी आमच्या पातकांची दूख धरुया सगळीं बरोबर म्हणुया हांव पातकी सर पदवेता देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो सगळ्यांक सारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो व्हड अपराध हे पासत भाग्यून सुदां सांकवार मरे सगळ्या देगतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना सर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोवंक सुम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सुम्या काकूत कोर प्रार्थुया सर्वेस्परा तुज्या चाकरांक पाव तुका उलो मारतल्यांक सदां दुलोबायेन वागय तुवें आमकां रुचल्यान तूंच आमकां सांबाळटाय जें कितें बरें तें आमकां दी आनी तूं दिताय तें तूंच सांबाळ उपकार आमकां कोर म्हूण आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजपूत चलयता सासनाच्या ससनाक आमीन जेरमायास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप जदिकिये जुदेचो राजा आसलो ताचे राजवटकेचे सुरवातेक 4थ्या वर्सा 5व्या म्हयन्यांत आजुरेचो पूत हनानिया गिबोन गांवाचो प्रवादी याज्ञिका उजीर आनी सगले पोरचे मुखार सर्वेस्पराच्या मंदिरांत जेरमाया कडेन असो उलयलो दोळबारांचो सर्वेस्पोर इस्रायलाचो देव अशें सांगता
बाबिलोनियेच्या राजाचे जू हांवें मोडलें. 2 वर्सां मदें सर्वेस्पराच्या मंदिरांची आयदनां हांव पोत्तून हाडटलों. ही आयदनां नाबुकदनेजार बाबिलोनियेच्या राजान ह्या जाग्यावेली व्हेल्लीं. जुदाच्या राजाक जेबोन्याक, जोखीच्या पुताक आनी बाबिलोनियेक व्हेल्ल्या जुदाच्या सगल्या निर्वाशांक हांव पोत्तून हाडटलों. अशें उलयता तो सर्वेस्पर. बाबिलोनियेच्या राजाचें जू हांव मोडूंक वेतां. सर्वेस्पराच्या मंदिरांत याज्ञिका उजीर आनी सगले पोरचे मुखार जेरमायान हनानिया प्रवाद्याक जबाब दिवन म्हणलें, अशें जावं, सर्वेस्पर अशें करूं. तुवें बाकीत करून सांगलाय तितलीं उतरां सर्वेस्पर शांती पावूं आनी सर्वेस्पराच्या मंदिराची आयदनां आनी सगल्या निर्वाशांक बाबिलोनियेंत तानपोत्तून ह्या जाग्यार हाडूं. तरी पूण तुज्या आनी सगले पोरचेच्या कानांत आतां सांगूंक वेतां तें उतर चिंतान आयक. मागातान तुजे आनी म्हजे आदीं जे प्रवादी येवन गेले तांणी सोबार देसांचेर आनी व्हड व्हड राष्ट्रांचेर आड, झूज, बूक आनी पिडा येतली म्हूण बाकीत करून सांगलें. पूण कोण एकलो प्रवादी शांती येतलो म्हूण बाकीत कोत्ता जाल्यार ताचें उतर खरें जाता. तेन्ना मात सर्वेस्परान ताका खरेपणी धाडला म्हूण मानून घेवंक जाता. तेन्ना हनानिया प्रवाद्यान जेरमायाच्या मानीर जू आसलें तें काडलें आनी मोडलें. उपरांत सगले पोरचे मुखार हनानियान म्हणलें, सर्वेस्पर अशें सांगता, 2 वर्सां उपरांत हे भाशेन नाबुकदनेजार बाबिलोनियेच्या राजाचें जू हांव मोडटलों आनी सगल्या राष्ट्रांच्या मानेर वेलें हांव तें काडटलों. उपरांत जेरमायास प्रवाद्यान आपली वाट धरली. जेरमायाच्या मानेवेलें जू हनानियान मोडल्या उपरांत सर्वेस्पराचें उतर जेरमायाच्या कानार अशें सादलें, वच आनी हनानियाक अशें सांग, तुवें लाकडाचें जू मोडलाय. बरें आसा, आतां हांव ताचे सुवातेर लोखणाचें जू कोत्तलों. कित्याक दोलबरांचो सर्वेस्पर इस्रायलाचो देव अशें सांगता, बाबिलोनियेच्या राजा नाबुकदनेजाराची चाकरी करूंक हे सगल्या राष्ट्रांच्या मानेचेर हांव लोखणाचें जू घालां. ती ताच्या ताब्यांत आसतली. हांवें ताका रानवटी मोनजाती पर्यंत दिल्यात. जेरमायास प्रवाद्यान हनानिया प्रवाद्याक सांगलें, आरे हनानिया, आयक, सर्वेस्परान तुका पाठोवंक ना आनी तुका लागून ही परजा खोटेपणान सोत मानता. म्हणटच सर्वेस्पर अशें सांगता, हांव तुका प्रितुमीत वेलो काडून उडयतां. ह्या वर्सा तूं मोडटलोय. कित्याक तुजी उतरांनी तुवें सर्वेस्पराचेर कोलपूंक शिकयलाय. देवाचें उतर हें. जबाब, तुजे नेम म्हाका शिकोय सर्वेस्परा. जबाब, तुजे नेम म्हाका शिकोय सर्वेस्परा. फटकिऱ्या मार्गावेलो म्हाका पयस काडून व्हर. उपकार करून तुजी समृद्ध म्हाका शिकोय. म्हाका दिल्ल्या विस्वासपणाचें उतर काडूं नाका, कित्याक तुज्या निवाड्यांचेर हांव पातयेवन रावलां. जबाब, तुजे नेम म्हाका शिकोय सर्वेस्परा. तुज्या भक्तांक तुजी खुशी मानून घेतल्यांक म्हजे भोंवतणी एकठांय जावन दी. तुज्या नेमा प्रमाणें चलून काळीज म्हजें पातकावीन जावन दी. तेन्ना म्हाका लज भोगची ना. जबाब, तुजे नेम म्हाका शिकोय सर्वेस्परा. नोश्टे मनीस म्हजी वाट लावंक दोडे मांडटात, तरी आसतना म्हजें दान मन तुजे कुशेचेर आसा. तुज्या कायद्याक पाट करूंक हांव चलोना, कित्याक तूंच म्हाका तांची सोजमणी दिताय. जबाब, तुजे नेम म्हाका शिकोय सर्वेस्परा. उद्गार. Sorvespora, sorvespora, sorvespora.
Spora soy soy, sorbe spora, sorbe spora, sorbe spora soy soy. उंड्याच वरवीं न्हय पूण देवाच्या तोंडांतले भायर सोदता त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता. Sorbe spora, sorbe spora, sorbe spora soy soy. Sorbe spora, sorbe spora, sorbe spora soy soy. Sorbe spor तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मातेवा परमणी जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोबे. स्नानदाता जोआवाच्या मरणाची खबर आयकल्या उपरांत जेजू थंयचो भायर सरलो आनी ओड्यार बसून एकलो रावचे खातीर एके एकसुरे सुवातेर कोसळून गेलो. पूण हे लोकांक कोट्टूच नोगरांतान ती ताचे फाटल्यान पांय वाटेन चलून गेली. ओड्यावेलो देवून ताणें पुस्कोळ लोकांक देखलो आनी तांचे चुचुरे धरून तांच्या वायटकारांक बोरी केली. तिनसानान ताच्या शिसांनी लागीं सरून म्हणलें, ही एकसुरी सुवात आनी सांज जावन गेली. म्हणटूच लोकांक धाडून दी, ग्रामांनी वचून आपणाक जेवण खाण विकतें घेवं दी. जेसून तांकां म्हणलें, तांणी वेची गरज ना, तुमीच तांकां कितेंय खावंक दियात. पूण तांणी परतीपाड केलो, 5 उंड्यान 2 मासळ्यो काडून आमचे लागीं हांगा कांयच ना. ताणें म्हणलें, ती हाडून म्हजे कडेन दियात. लोकांक तोंडाचे जेवणाक बसूंक लायल्या उपरांत 5 उंड्यान 2 मासळ्यो आपल्या हातांत घेवन ताणें स्वर्गाक दोळे उबारले आनी देवाक दिनवासून ते उंडे मोडले आनी शिसांक दिले आनी शिसांनी लोकांक वांटले. सगळीं जेवली आनी दादुशी जाली आनी उरलेले कुडके ताणें एकठांय केले. 12 उपोट बोल्ल्यो पांटल्यो. बायलांक आनी भुरग्यांक धरिनासतना जेवलोले ते दादले सुमार 5,000 आसले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ भावा भयणीनो, हेंच शुभ वर्तमान आमी गेल्ल्या आयताराक वाचलेलें आनी कालच्या दिसाक जेजू आमकां किरीत भाशेन आपूण जिविताचो उंडो, आपूण जिवितान गरजेचो हें सांगता. तुमी सोरोनात तसले वस्तूंक तुमी दादोशी जायात अशें आमकां तो शिडकायता. जायते फावटी आमचें ध्यान मन सोरता तसले वस्तूंचेर आसता. फुडें फाल्यांच्याच दिसाक आमी कितें खातले, आयच्या दिसाक कितें जेवतले, आयच्या दिसाक कितें पांगुरतलें, आयच्या दिसाक खंय आमी वेतले, ह्यो सगल्यो हुस्को आनी धास्ती आमकां आसता. पूण कांय बरें जेजू आमकां शिडकायता आनी म्हणटा, सोरोनात तसल्या वस्तूंचेर तुमचें मोल लावन दवरात. कित्याक काय? कित्याक सुर्गीच्यो वस्तू आमकां सासणाक जिविताक, तोखता तसल्या जिविताक व्हरतात. इतलेंच न्हय, आमी देवा कडसून आयिल्लीं मनशां जाल्यार, देवान आमकां आपणायलेलीं पोरजां केल्लीं भुरगीं जाल्यार आमी किरीत भाशेन ताका उपोट आर्गां आनी देणी दिवंक फावो. जायते फावटी घडये आमचें जिवीत ताका मानता तसलें जायना. जायते फावटी घडये जिवितान बरेंपण आसा तें आमी दुसऱ्यांकूच न्हय पूण देवाक सुद्दां आमी तें दिवंक पावना. आयच्या दिसाक आमकां विचार, हानानियास ह्या फाल्स प्रवाद्या भाशेन आमचें जिवीत आमी सारून घडयेक आमच्याच घरच्यांक, आमच्याच बरोबरच्यांक, आमच्याच सांगात्यांक आमी एक वायट उदाहरण जाता काय? वो आमी खरेंच देव आमचे सवें जियेता. देवा प्रमाणे आमचें जिवीत सारूंक जाय आनी देवान दिल्लें जिवीत उपोट देण्यांनी भरलेलें म्हूण दुसऱ्यांक दाखोवचे परस आमी जेन्ना तें जियेता तेन्ना दुसरो तें पळोवन आपल्या जिविताची नवसणी करूंक पावता जाल्यार आमकां विचार करुया. कालच्या दिसाक गवड्यांचो दीस आमी समोर उरला. जायते गवडी आमकां ह्या संवसारान देवान दिल्या, पूण व्हडलो गवडी जावन आसा जेजू, आमचो राय, आमचो राजा, जो देवाचो पूत.
ताणें आमकां आपल्या जिविता वरवीं उदाहरण दिलां. ताणें आपले पाटलावदार पाटयले ह्या संवसारांत सेवा करूंक आनी जायते फावटी ह्या जेजूक सोडूंक घडूय आमी दुसऱ्या गवंड्या फाटल्यान धांवल्या. जेजूक आमी नमस्कार करता आसतना ताणें दिल्ली देख, ताणें दिल्ली शिकवण आमी विसरूं नये. कित्याक ताचे वरवीं आमच्या जिवितांत समाधान मेळटा. ताचे वरवीं तोच जिविताचो उंडो म्हूण आमकां दाखोवड करता तेन्ना आमचें जिवीत अदीक आनी अदीक बरेपणान भरून आमी अदीक आमची उत्मीक वाड जावंक पावता. तर आमकां सगळ्यांक कृपा मागुया. सायबा, आमच्या जिवितांत तूं जा आमच्या जिविताचो उंडो. तूं जाव आमकां ताल लागना तसली जोर. हीच कृपा आमकां सगळ्यांक मागून दिवया. गायन घेऊया C33 पेज नंबर 42. C33. म्हज्या बाबूने म्हज्यान तुमचें बलिदान सूर पदवेदार देवबापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानकांनी मोहिमेक आमच्या नाक्के पुवी सोबेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घे. सर्वेस्परा प्रसून जावन ही देणी पवित्र कर. तुका आमी आतां भेटयता ते बोली वरवीं आमीच तुका सदां भोपलेलें बलिदान जावंक निर्मी आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सगळें आसूं. तुमचे सगळे आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सूर पदवेदारान सासणाचे देवा, सूर काडयांचो तांय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोर्नांतलो जिवन जाल्याचे सुवरवीं आमकांय बागी पुनर्जीवन जिविताचो बरवोसो उदेलो. मरण आमकां कोणाकूच चुकोना म्हूण आमकां दूख भोगता तरी अमोर जिविताची बासावणी आमकां बुजवून दिता. सर्वेस्परा तुज्या बाबार्थ्याचें जिवीत सोरोना तें बदलता. ह्या संवसारांतलें बिराड मोडोन वेता आनी स्वर्गांत सासणाचो निवास तयार जाता. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सुर्गीच्या सोल दलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. ओ स्वर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. ओ स्वर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोड. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरोन सुसूंक वयच्या आदीं ताणें उडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेचपरी जेवण जातूच ताणें काळज घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी हांतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणी कोराराचें हें रगत,
पातकांची बोगसोनी मेरच्याक तुमची पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गोडपोरगो उठूया. तुझ्या कुसाने पुनो जीवन थोडा पूर्वी तुवें नका सोडली सोम्या. संसाराच्या सोडवणारा आमची सोड बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपण उगडास करता. हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलेचे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलीप नेरे आमच्या गुणी बापा, सिमांव आमच्या आदारी बिस्पाक आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. सर्वेस्परा तुजे चाकोनी कातरिनाची काकूत कर. तिका 3 वर्सां फाटीं तुवें आपोवन वेली जशी पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर ती मेली तशीच ताचे बरोबर ती पुनर्जिवन जावं. पुनर्जिवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोस जरीत मुखामोड पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची येवेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्यांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माई संगतीत चपोती भाग्योन सुसे भाग्योन धर्मूत आनी सर काळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहीम गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा, सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमच्या सुरुंडाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलेलें प्रार्थन दीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज जावं, तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां कायदे पडूं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान उतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकृतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणां. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुमच्या धर्मतांगडे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसका जे कुशे परमेन तुका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येताय रासूर चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे माय मोगान एकामेकाक शांती दिवी. देवाचे संवसाराचे पाप काडटले आमचे काकूट. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले आमचे काकूट. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी वस्तो जिविताचो उंडो जो आमकां उत्मीक वाड करूंक आमची तान बागोवंक आमची भूक मारूंक आयला. ताच्या जेवणाक पयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
आत्मीक कुमयाव खातीर मागणें मोगाळा जेजू मोगाळा तूं जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता हांव सोत मानता सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकपडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन प्रार्थना
देवा आमच्या मोगाळ बापा, ह्या सुर्गीच्या देण्या वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवान आनी गोठायेन भरल्याय. सुर्गीचे वाटे सदांच आमकां राख, अशें सासणाच्या सुखाक आमकां पावय. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमीन. बाबा भयणीनो, जेन्ना आमी कोमयाक येता तेन्ना चुत्राय दोची. पाद्री सकयल देंवतोच तुमी मागीर लायनीक राखतात. हें करचें न्हय तुमी. पाद्री येवची न्हू आदी लोकांनी पयलींच लायन दवरची आपली वोड. म्हणटकूच आदी फुडेंच तुमी कोमयाक येतात म्हणून तुमी जेजूक शेवूंक तयार आसात देखून तुमी लायन करून पयलींच रावची. पाद्री देंवतोच मागीर लोक येता लायनीन, हें सारकें ना. म्हणटूच सगल्यांनी पयलींच आपली वोड करून थंयसर उबी रावची म्हणून मागता. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सोबे आसूं. आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमीन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे ओळखा. मागणें सगळीं बरोबर. सर्वेस्परा देवा, आमच्या मोगाळ बापा, काळाकाळी तूं मनशाक आपयताय, आकारताय आनी पाठयताय. बाकीन फ्रांसीस शावेराच्या आपोवण्या आनी मिसांवां पासत आमी तुका दिनवासतां. तुज्या पुताच्या कुस्ताचेर नदर तिरावन ताचें मन बदलप जालें. संवसारी मान सोडून मिस्योनारी उर्बेन शुभ वर्तमानाचो तो दिरादीक परगोटणार जालो. ताच्या रेलिकेची दोबाचीक दाखोवणी तशेंच 2025 उत्सवीक वर्साक आमी तयार जातना पवित्र उत्सवाच्या बोडान आमचो एकचार तिराय. तुज्या उतराच्या उसवाडान आनी परिशोदीक मनान तुवें दिल्लें मिसांव सहभागिलीपणान फुडें व्हरूंक आमचीं पावलां उसवाडाय. अशें पवित्र आत्म्याचे स्फूर्तीत संवसाराक बरवंसो दितली शुभ वर्तमानाची उर भिवून परगटणारा आमकां कोर. आमीन. गायन घेऊया E12 पेज नंबर 84. E12. She